तिये चिरेच्या खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. तो पर्वरीचो रावपी इश्टा वांगडा खंय खणीत पेंवपाक उतरिल्लो. 10 जाणांचो गट पेंवपाक गेल्ले, तातूंतले 2 जाण खंय पुलीस. संडे सो नॉन वर्किंग डे सो आमगे 6 वरांक सुमार सांची इविनिंग कॉल आयला की 1% ड्रॉन इन द वॉटरफॉल नियर सिरसे पंचायत. सो लोकल पंच आनी आमचो एक फायर फायटर हांगा म्हापसाचो की तो थंयच डिसायडींग करतालो. सो एक्झॅक्ट लोकेशन आमकां तेंच्यांनी दिलें. इमिडिएटली विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स वी आर यूज 2 एंकर्स. सो हांव एक आनी म्हाजो एक फायर फायटर 2 एंकर आमी मारले एट अ टायम. सो म्हाज्या एंकराक तो इमिडिएटली लागलो आनी ताका आमी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलो आनी हँड ओवर द PSI पलवाळे जाधव फॉर फर्दर इन्क्वायरी ताचे कडेन हांव हँड ओवर केलो. सो तेजें नांव बी कितें कळ्ळां? तेजें नांव आसा आकाश सुरेश नायक. अशें कळोन येयला की तो वर्कींग इन पुलीस कॉन्स्टेबल इन पुलीस स्टेशन. तो थंय फ्रेंड्सां वांगडा गेल्लो? तेजे फ्रेंड्स आनी लोकल कांय तरी लोक आसले. सो ते संडे मजा करया. मजा करया म्हणून काय जाला तो सारकी आतल्यान प्लेस सडनली लोकांची ह्या ना ते एरिया वचप अशें कांय ना. सारकें दोंगर हिलीच्या मदीं आसा ते दोंगर कठराच्या मदीं आसा. थंय आमकां तेजी रेस्क्यू ऑपरेशन केल्या उपरांत तेजी बॉडी फायंड आउट जाली. एक्चुअली कितें तेजें ब्युटिफिकेशन कितें करचें आसलें सिरसे पंचायती अंडर मागीर कितें स्टॉप जालें आसलें. आमचे लोकला कडल्यान आमकां कळ्ळें अशें कितें तें ब्युटिफिकेशन करपाचें आसलें. कितें खण ती? एक्चुअली म्हाका ती खण कशी दिसता पूण गरो आमी जो मारलो एंकर जो मारला तो जवळ जवळ 11 फूट साधारण खोल आसा. 4-4.5 मिटर खोल आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.